नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयचे टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. मतांच्या चोरये खातीर सत्ताधारी भाजपाक वेंचणूक आयोगाची साथ. दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसाचो गंभीर आरोप. महाराष्ट्रांतली चोरी बिहारांत सापडत म्हणून 69 लाख मतदारांची नावां केली रद्द. विर्यातोचो भाजपाक प्रस्न. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्या मांस वेपाऱ्यांच्या संपाचो गोंयचेर परिणाम. संपाक लागून गोंयांत गोमांसाचो तुटवडो, सांगता मांस वेपारी संघटनेचो उपाध्यक्ष शेख शबीर बेपारी. गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक घेना विश्वासात. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विर्याटोचो गंभीर आरोप. गोमंतक टीव्हीचे सडेतोड कार्यावळीत केलो खुलासो. वेळूस वाठारांतल्या सीता पालकार हिच्या घराची जाल्या अवतिकाय. सेगीत पडिल्ल्या पावसान कोसळ्ळी घराची वणत. सरकारान करची मजत, सीतान केल्या मागणी. दोन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत हेर पक्षां वांगडा खास करून आरजेपी वांगडा युती करतले की ना हो निर्णय घेतले योग्य वेळार. काँग्रेसीचे फुडारी एकठांय येवन घेतले निर्णय, सांगता खासदार विर्याटो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक दिल्ली दौऱ्यार. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चेक परतून आयला नेट. चवथी पयली मुहूर्त निश्चित जावपाची शक्यताय, सुत्रांची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मतांच्या चोरयेचे प्रकरण सद्याक देशभर गाजता. मतांच्या चोरये फाटल्यान सत्ताधारी भाजपाचोच हात आशिल्ल्याचो आरोप दक्षिण गोंयचो खासदार विर्यातो फर्नांडिसान केलो. मतांच्या चोरये खातीर वेंचणूक आयोगान भाजपा कडेन हात मेळयिल्ल्याचो गंभीर आरोपूय विर्यातोन गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड कार्यावळीत केलो. महाराष्ट्रात मतांची चोरी जाल्या. मतदार वळेरेंत 5 वर्सांनी जितली नावां आयिल्लीं तितलीच 5 म्हयन्यांनी ऍड जाली. हें कशें शक्य आसा? आनी आतां महाराष्ट्रात जी मतांची चोरी केल्ली ती बिहारात सापडत ह्या भंयान तुम्ही 69 लाख मतदारांची नावां वळेरेंतल्यान रद्द केली काय कितें, असो प्रस्नूय विर्यातोन उप्रासला. पश्चिम बंगालातूय हेच करपाचो तांचो विचार आसा. तशेंच मध्य प्रदेश आनी हरियाणातूय भाजपान हेच केल्ल्याचो दावोय विर्यातोन केला. आयकात विर्यातोचें म्हणणें. महाराष्ट्राक पयशे जाले तेन्नाच आमकां कळून आयिल्लें जितली वोट्स ऍड केल्ली इन 5 months वॉज मोर देन आख्ख्या 5 वर्सांनी मतां ऍड केल्ली पळय ती लास्ट 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ली. आय वॉज जस्ट थिंकिंग हे लोक 5 म्हयन्यांनी ऍड केल्ले ते खंयचे? आनी तुमी आतां बिहाराची कित्याक कॅन्सील करता? इज इट दॅट तुमकां भंय लागला? ही पळय सिक्रेट टीम काँग्रेसाची काम करताली लास्ट 6 म्हयन्यांक. खंय ना खंय सरकाराक भंय लागलो, इलेक्शन कमिशनाक भंय लागलो की बाबा आता महाराष्ट्राची ती पळय ऍड केल्यात ती मे बी बिहाराक मेवत. हांगाय आसा तांची नांवां. दिस इज माय थॉट प्रोसेस. मे बी त्या खातीर तुमी 69 lakhs मतां कॅन्सील केल्यात. वेस्ट बेंगॉलाक ते आता करूंक सरता. एट मेनी प्लेसीस मध्य प्रदेश जावं हरियाणा जावं जे आमी पिड्ड्यार जाल्या. तर मध्य प्रदेश वी वर सपोज टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. थंय जालें तशेंच. सो समवेर हें पळय तांणी कितें केलां इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी. इन द लॉंग रन जेन्ना विश्वासघात म्हण लोकांक जेन्ना कळटा सरकारान केलो, कित्याक आयज इलेक्शन कमिशन आपणाक स्वता डिफेंड करच्या सुवातेर ते धमकी दितात. तुम्ही एफिडेविट फायल करा नाल्यार यू वील टेक एक्शन. आनी बीजेपी इज जम्पिंग टू दॅट डिफेन्स. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात मांस वेपारी संपार गेल्यात. दोनूय राज्यांतल्या मांस वेपाऱ्यांच्या संपाक लागून गोंयांत गोमांसाचो तुटवडो निर्माण जाला. गोंयांत गोमांसाची मागणी वाडत आसा, मात मागणे प्रमाण पुरवण जाल्ली दिश्टी पडना. सद्याक गोमांसाची गरज भागोवपा खातीर आंध्र प्रदेशांतल्यान कांय जनावरां हाडटात, मात हातूंतल्यान गोंयची गरज भागोवप शक्य ना, अशें कुरेशी मांस वेपारी संघटनेचो उपाध्यक्ष शेख शबीर बेपारी सांगता. मेन मरे बाजारान कर्नाटक महाराष्ट्रान माल विकपाचे आनी माल हे करपाचे बंद जाल्लेले आसा. ओके. रिजन कित्याक आसा? रिजन म्हळ्यार कित्याक बंद केलेले आसा ते सगळे मेळून महाराष्ट्र आनी कर्नाटका ते काव विजिलन्स जे आसा न्ही ते सगळे तांकां हॅरेसमेंट करता. बिगडले आयले जाल्यार बी हॅरेसमेंट करता आनी पयशे मागता, एक्स्टॉर्शन मागता. कोण करतात? हे गौरक्षक वाले.
गोरक्षक वाले लिगल चॅनल आता त्यांना बी हॅरेसमेंट करता फक्त पैसे दी म्हणतात ते ओके ना जाल्यार ते ड्रायव्हराक मारता ना जाल्यार ते गाडीन कोण कोण असतात त्यांना मारता ते डॉक्युमेंट असतात ते पिंजून उडयता असे हॅरेसमेंट जावंक लागला हा इन महाराष्ट्र ऑल्सो इन कर्नाटक ऑल्सो आणि ते गोंयान बी तशीच चल्लेले आसा ओके ते सगळे मास्कार आसा न्ही ते बाजारान माल घेवपाचे बी बंद केला आणि मास विकपाचे बी बंद केलेले आसा ओके सो ताका लागून ते बाजारान आता कोण गोरवां घेना गोवा मीट कॉम्प्लेक्स सप्लाय करना ते आमीच गोरवां गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान हाडटा आणि आमगेल्या नांवान आमी स्लॉटर करून घेता ओके आणि आमगेले एजंट्स असता ते आमी ते एजंट्साक आमी लायता ते तुम्ही म्हशी घेवन या आमचे मागीर ते आमच्या नांवांनी घालता ते मागीर ते वयता मागीर गोवा मीट कॉम्प्लेक्स आसा ते आमकां स्लॉटरिंग करून हे करून आमच्या शॉपाक पावयता ते फायचे शॉर्टेज आसा सद्याक गोरवां बाजारान कोण घेना तेका लागून ते सगळे शॉर्टेज जाल्लेले आसा पण आमी आंध्रासून थोडे थोडे हाडटा आंध्रा साकून हाडटा थोडे पण पावना हय हय तितले पावना बल्क हाडपाक बी प्रॉब्लेम आसा कित्याक आसा ते सगळे कर्नाटकाचे लोक आपले बाउंड्रीन ते हाडपाक दिवपाना तो रिक्स फॅक्टर आसा महाराष्ट्रान सगळे बॉयकॉट जालेले आसा तर थिंगासून गाडी हाडपाक तो रिक्स फॅक्टर आसा गोंयांत सध्या बीफ शॉर्टेज आसा हाजे कारण म्हणजे कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांतल्यान जी जनावरां येतालीं ती जनावरां सद्याक धाडपाची बंद केल्ली आसा कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांत तांणी स्ट्रायक केल्लो आसा आमी मीट ट्रेडर एसोसिएशनाच्या वायस प्रेसिडेंटा कडेन उलयले तांणी सांगिल्लें आसा की कर्नाटकांतल्यान जी जनावरां येतालीं ती बंद जाल्ली आसा आनी ताका लागून गोंयांत बीफ शॉर्टेज आसा ही बंद जावपाचें कारण म्हणजे कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक जी जनावर धाडपाक तांकां हॅरेसमेंट जाता गोरक्षकां कडल्यान हॅरेसमेंट जाता तांचे कडल्यान पयशे मागतात अशे तांणी आरोप केल्ले आसात आनीक सद्याक जी थोडे प्रमाणान बीफ अवेलेबल आसा ते आंध्रा साकून येता पूण ते गोंयाक मार्केटाक सप्लाय करपाक पूर्ण जायना पुरेशें जायना ताका लागून बिफाची शॉर्टेज आसा गोवा मीट कॉम्प्लेक्साक जी जनावरां येतालीं ती भायल्यानूच हाडटालीं आनी तांकां जे बीफ ट्रेडरांक कोणाक लायसन आसात मारपाक ते मागीर थंय व्हरून मारताले ताका लागून गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांतल्यान सप्लाय जावपाची अशी कांयच परिस्थिती ना आनी जो पर्यंत कर्नाटका आनी महाराष्ट्राक जो तांणी बंदी घाल्ली आसा जनावर सप्लाय करपाक ती जर ओपन जायना तो पर्यंत गोंयाक शॉर्टेज जातली हे सद्याक मेन कारण आसा बिफाची शॉर्टेज जी गोंयाक जाल्ली आसा ताजे फाटल्यातल्यान हे मेन कारण आसा म्हणजे टी खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव काँग्रेसीमदी पक्षांतर्गत धुसपूस आशिल्ल्याचे जायते फावट कानार पडला हो विशय जायते फावट चर्चेक लेगीत आयला पूण काँग्रेस फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान तशें केन्नाच उलोवन दाखोवंक नाशिल्लें पूण दक्षिण गोंय खासदार विर्यातो फर्नांडिसान केले स्टेटमेंटा वयल्यान काँग्रेसी मदीं धुसपूस आशिल्ल्याचें दिसून येता काँग्रेसी मदीं नेमकें कितें चल्लां खासदार विर्यातोन नेमको कसलो स्टेटमेंट केलो पळयात पुराय बातमी काँग्रेसीचे 8 आमदार जेन्ना भाजपात गेले तेन्नाच्यान काँग्रेसी मदीं सगळेच आलबेल सुरू आशिल्ल्याचे दिसून आयले मात काँग्रेसीच्या आमदार वा फुडाऱ्यांनी जाहीरपणान ते केन्नाच उलोवन दाखोवंक ना पूण काँग्रेसीच्या अंतर्गत राजकारणाचेर दक्षिण गोंयचो खासदार विर्याटो फर्नांडिसान एक म्हत्वाचें स्टेटमेंट केला गोंयांतले काँग्रेसीचे फुडारी म्हत्वाच्या निर्णया वेळार आपल्याक विश्वासातूच घेनात म्हूण खासदार विर्याटो फर्नांडीस सांगता गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक कार्यावळीत विर्याटो उलयतालो आयकात ताचें म्हणणें I have not been part of the decision making, to be very honest. Okay. I'll be on camera. Okay. Why? They have never consulted you? म्हाका दिसता हें म्हाका केन्ना कन्सिडर करूंक ना Oh. सो दॅट्स वाय आय एम म्हणजे स्वता इंडिपेंडंट हें दिलां दॅट इट हॅज टू बी अ कलेक्टीव डिसिजन वीच वील बी कन्वेड टू द सेंट्रल लिडरशीप आनी म्हाका दिसता सेंट्रल लिडरशीप वील ऑल्सो सी इन द लार्जर इंट्रस्ट एक गोंया प्रायमरी इंट्रस्ट ऑफ गोवा एंड सेकंडली interest of the country also because every state and every party how they will contribute to the larger good of the country. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही वेळूस वाठारांतली सीता पालकर हिच्या घराची बिकट स्थिती आसा पावसान सगळें घर गळटा कांय दीस पयलीं ह्या घराची वणत कोसळ्ळी व्हडले चल्याक कोरोना वेळार मरण आयलें जाल्यार धाकल्याक मानसीक दुयेंस आसा घर केन्नाय मोडपाक शकता घर दुरुस्त करतलें जाल्यार कोणाचोच आदार ना पळयात पुराय बातमी ही वेळूस वाठारांतली सीता पालकार तिच्या घराची सामकी अवतिकाय जाल्या पावसा लागून सगळें घर गळटा तशेंच कांय दीस पयलीं घराची वणट कोसळिल्ली वणट कोसळिल्ल्या घरानूच ती आपल्या मानसीक दुयेंस आशिल्ल्या चल्या वांगडा रावता हेच घर दुरुस्त करतले जाल्यार तिचे कडेन पयशे ना कोविड महामारी वेळार तिच्या व्हडल्या चल्याक मरण आयिल्ले देखून आतां घरात जोडपी कोणूच ना
गृह आदाराचे पयशे मेळटा ताचेर ती आपलो म्हयनो घालयता. म्हाका आदार कोणाचो ना. एक म्हणजे 15 भुरगं आसात ती नात्र आहा कितें बघू काय कितें बघू. ह्या घराची मदत कोण करतलो, कोणी म्हाका दिले तर आदार. ही तुमची भिंत केन्ना पडली? जालें म्हयनो न्हू गो. म्हणजे तुमची आता भिंत हे म्हयनो जालो पूण अजूनही कोणीच तुझे हे करू ना. हे कोणाक म्हणकच ना. तेका म्हटलें न्हू म्हाका तेका गेले आनी म्हटलें म्हाका मरतून पारो पडले जाल्यार काही पडलें तेन्ना म्हाका तूं उडून काडून येतलो. तेन्ना म्हणजे बाबा घर बघ म्हण तेका थंय 10 फावटी सांगलें तो मी काय करूं मी सोडून दिलें आतां. पडो जाल्यार म्हणजे तू हांगासर कोणाकच सांगू ना घर पडला म्हणून. घर पडलं म्हणून लोकांक सांगून लोक तुका काय करतले. लोक हांगासर येऊन गेले सगळे पळोवन. हो बघून गेले म्हणून काय करतले. पडलें न्हू कोणी का म्हाका तुम्ही आता हे आता म्हणल्या पळय त्याच घरान तुम्ही रावता. तेच घरान तूं असो आनी आता चोडो बरो नासता. अशें तेका आतां गुंजांक कसो म्हाका हाड म्हणटा तेन्ना म्हाका व्हरोंक जाय. मागीर चेड्याक बी मागीर कशी व्हरता तुमी? तशी गाडी बसीन प्रायवेट करून म्हाज्या कडेन गाडी करून व्हरोंक जाय. तुका आता 2000 रुपया मेळटा. म्हाज्या घराचो तेल म्हणून आसलो. चवथीक थोडेच दीस उरला. घराची स्थिती पळयल्यार घर केन्नाय मोडू शकता. ह्या घरात चवथ कशी मनयतली अशी खंत तिका सतयता. देखून सरकारान कितें तरी मजत करची अशी मागणी सीता पालकरान केला. काय जाणा म्हणजे आता गणपतीक म्हणजे हे मूळ घर न्हू ह्या घरान पुंजतलो. म्हणजे ह्या गणपतीक आता मोडलेल्या घरान कसो पुजतलो अशें तुका? अशें म्हाका जाणा आतां म्हाज्या भोटींच्या घातली पूण म्हाज्या पोटान ती कितें जीवन वचाचो फका फका जाय. पुरी कांयच ना ही पुरी फुकट ना म्हणजे कसं रावता तुमी आमकां धीर करून त्या घरान रावता. सुमार करून रावतच नाका. दारां ना काय ना मातीच ना काय त्या घरान ना. कशी माझी परिस्थिती तेंच्यांनी करून तेंच्यांनी बरी जाली ती घरा मागून. म्हाज्या पदरा कोणूच ना न्हू कशें मी बांदूं. आतां मरो जाल्यार उरो म्हणून ताका लास्टीक सांगलेलें आमी. आमी सध्या वाळपी नगरपालिका प्रभाग 1 आसा आणि आमच्या फाटल्यान जे घर आसा हे वेळू सांगातले सीतारामा पालकर यांचे आसा आणि कांय दिसा पयलीं त्यांच्या घराची ही भिंत आसा ही पडलेली आसा आणि तेतूर जे नळे आसा तशेंच इतर जे पत्रे आसा हे सगळे फुटलेले आसा. हे घर आसा हे जुने आसा आणि ह्या घराची खूब दीस जाले त्याची डागडुजी दुरुस्ती करूना. तेका लागून घराची जी दयनीय अवस्था आसा आणि फूल घर आसा हे मातयेचें आसा. आणि मेन म्हणटा ते ही महिला आसा ही गरीब आसा आणि तेजो एक चलो आसा तो दुयेंसीर आसा आणि तांकां तेजेर उपचार सुरू आसा. आणि अशा परिस्थितीन ही महिला ह्या मोडक्या घरांत रावता. तिच्या जिवाक सुद्दां धोको आसा. तिजें म्हणणें अशें आसा की खूब जाणांक सांगलें तिणें की आपलें घर पडलां पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत केलेली ना. तेका लागून आतां तिणी कोण लोकांक सांगपाचेंच बंद केलेलें आसा. लोक येता पळयता आनी वयता पूण आजुनूय कोणीच ताका मदत करूना. आतां थोड्या दिसांनी चवथ येतली आनी अशा परिस्थितींत ती गणपती कशी पुजतली? वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. येता त्या 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस हेर पक्षां वांगडा खास करून रेव्होल्युशनरी गोवन्सा वांगडा युती करतले की ना हो निर्णय योग्य वेळार घेतले. पूण म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार गोंयचे काँग्रेसीचे फुडारी एकठांय येवन हो निर्णय घेतले अशें दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार विर्यातो फर्नांडीस सांगता. विधानसभा वेंचणूक जिखतले जाल्यार काँग्रेसीक युती शिवाय पर्याय ना. युती जातली जाल्यार काँग्रेस खंयच्या पक्षाक बरोबर घेवन वयतली असो प्रस्न गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांणी सडेतोड कार्यावळीत दक्षिण गोंय काँग्रेसीचो खासदार विर्यातो फर्नांडीसाक विचारिल्लो. ह्या प्रस्नाक विर्यातो फर्नांडीसान नेमकी कितें जाप दिली ती आयकात. गोंयान भितर हे ज्यो पळय रिजनल पार्टी आहात तातूंत भितर हांव आम आदमी पार्टी धरतां, रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय धरतां, गोवा फॉरवर्डूय धरतां. अशें दिसता एसेंब्ली जे पळय कितें आतां ताणें एक स्ट्रॅटेजी केल्ली युरी आलेमामान त्या प्रमाण तो आतां मातसो क्लोजूय जाला रेव्होल्युशनरी गोवन्साक. सो तुका दिसता रेव्होल्युशनरी गोवन्सूय तुमचें जर 2027 इलेक्शन जातलें तातूंत भितर रेव्होल्युशनरी गोवन्स जर ते लागीं येतात म्हाका दिसता इट वील बी अ कलेक्टीव डिसिजन ऑफ म्हाका दिसता स्टेट लिडरशीप. ओके. बिकॉज एक डिसिजन घेवच्या पयलीं पार्टयेचो फायदो पळोवंक उपकारना आमी गोंयचो फायदो पळोवंक. सामकें. सद्या गोंयचेर पळय अत्याचार जाल्लो आहा, डॅमेज जाल्ली आसा, जमनी विकल्यो आमच्यो असले कायदे हाडून. तुमी 1-2 स्टेप्स फाटल्यान वचपाक तयार आहात टू विन द इलेक्शन इन द इंट्रस्ट ऑफ द इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा. येस इंस्टेड ऑफ गे. सो तुम्ही हायकमांडाक तुम्ही कन्विन्स कर. कारण ऑलरेडी ऑपोजिशन लिडर तुमचो पळय युरी आलेमाम ही हॅज ऑलरेडी सेड दीस इन इंटरव्यू वी आर रेडी टू हॅव ए सीट शेअरिंग अरेंजमेंट विथ
रेव्होल्युशनरी ना, गोवन. सध्या दिस इज हिज व्ह्यूज. Yes. बट कलेक्टिव्ह डिसिजन असपाक जाय. कलेक्टिव्ह म्हळ्यार कोण कोण येतले भितर? स्टेट लिडरशिप. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 15 दिसांच्या विधानसभे उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे वारे व्हावपाक लागला. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे फाटभुंयेर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक आणि मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत दिल्ली गेल्यात. पळयात पुराय बातमी. आयज फाल्यां करीत आता 1.5 वर्ष जाले तरी मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा सुरूच आसा. मात प्रत्यक्षात काय मंत्रिमंडळात फेरबदल जाल्ले दिश्टी पडना. अधिवेशना उपरांत मंत्रिमंडळात फेरबदल जातलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगिल्ले. गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतलो काडून उडयले उपरांत मंत्रिमंडळात एक जागा खाली जाल्या. गोविंदाक दिल्ले मंत्रीपद आपल्या पदरात पाडून घेवपा खातीर सभापती रमेश तवडकार तयार आसा. तवडकारा बराबरच कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार आणि मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत मंत्रीपद मेळोवपा खातीर धोपराक बाशिंग बांदून तयार आसा. दुसरे वटेन पर्यावरण मंत्री आलेख सिकेराची भलायकी सामकी ना. ताका लागून ताचे मंत्रीपद घडये वचूं येता. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण चवथीच्या मुहूर्ता पयलीं मंत्रिमंडळाचो मुहूर्त निश्चित जातलोसो दिसता. होच विशय घेवन प्रदेशाध्यक्ष दामून दिल्लीत वचून राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची भेट घेतली. दुसरे वटेन आसाम दौऱ्याचेर आशिल्लो मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत भायले भायर दिल्ली गेला. आता मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो मुहूर्त केन्ना काडटात हें ते दोगूय गोंया आयले बराबर कळटले. जून महिन्यात गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काडले उपरांत नवो मंत्री गोविंद गावडेच्या जाग्यार कोण येतलो, तशेंच अलेक्स सिक्वेरा जो मंत्री आसा तो मंत्री तेजी भलायकी सारकी नाशिल्ल्यान तेजे जाग्यार सुद्दां नवो मंत्री येवपाची शक्यता आसा अशें फाटल्या दिसांनी वारे चलताले. सो हितून भितर मंत्रिमंडळान फेरबदल केन्ना जातलो हो जो प्रश्न आसा तो परत एकदा उप्रासलेलो. तशेंच तुम्ही जाणा आसतले फाटले 1.5 वर्स जाले मंत्रिमंडळान फेरबदल जातलो ही जी चर्चा आसा ती गोंयभर सुरू आसा. सो आतां ते फाटल्या दिसांनी अशें आयकूंक येयल्लें की विधानसभा अधिवेशन जें आसा तें अधिवेशन जावन खंय तरी मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता. तेच बरोबर जो काणकोणचो आमदार जो सभापती रमेश तावडकर जो आसा तेका मंत्रीपद मेळटलें हेंवूय सगळें चर्चेन आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर दिगंबर कामत, मायकल लोबो, संकल्प आमोणकर हेंचीय नांवां खंय तरी मंत्रीपद मेळपाची शक्यता आसा अशी तेंचीय नांवां येतालीं. पूण जेन्ना सभापतीचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना सभापतीक रिजायन घालपाक लागून अशी आवाज येयलो की विधानसभा अधिवेशन सोंपता लास्ट 2 दिसांक असो आवाज येवपाक लागलो की सभापती रमेश तावडकर जो आसा तो सभापतीचो राजिनामो दितलो कित्याक ताका मंत्री करपाचे आसात. पूण सभापतीचो राजिनामो जो रमेश तावडकर आसा तेणी तेन्ना दिवना. पूण आतां तो राजिनामो केन्ना दितलो असोय प्रश्न उप्रासता. आनी त्याच बरोबर हे जे मंत्रिमंडळान जे फेरबदल जावपाचे आसा तितून भितर ही जी चर्चा आसा ती परत एकदा सुरू जाल्ली आसा. कित्याक काय म्हटल्यार काल मंगळाराक बीजेपीचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हो जो आसा तो बीजेपीचो जो सरचिटणीस BL संतोष हांकां मेळोन येयलो. हेंची वांगडा तेणी मिटींग घेतली. त्याच बरोबर आसामान आशिल्लो मुख्यमंत्री डायरेक्ट आसामांतल्यान भायले भायर दिल्ली गेल्लो आसा आनी दिल्ली तेंचे आयज जी एक मिटींग आसा ती मिटींग एक वरिश्ठ जो नेता आसा बीजेपीचो तेजे कडेन ही मिटींग जावपाची आसा अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. सो ह्यो ज्यो 2 मिटींग दिल्ली ज्यो जाल्ले आसात हितून खंय तरी परत एकदा मंत्रिमंडळान फेरबदल जावपाक शकता हे जे वारें आसा ते तयार जाल्लें आसा. आनी अशें सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा गोमंतक टीव्हीक की हे जे मंत्रिमंडळाचो जो फेरबदल आसा तो चवथीचे पयलीं जावपाक शकता. चवथीचे पयलीं मंत्रिमंडळान फेरबदल जावन हे जे नवे मंत्री जे गोंयांक मेळपाक शकता. सो हेकाच लागून ही मिटींग दिल्ली जाल्ली आसूं शकता. आतां हितून कितलें पासून खरें आसा आनी कितें पासून जातलें हें जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत असो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक जेन्ना गोंयांत पावतले तेन्ना तेंचे कडल्यान जे कितें उत्तर मेळटलें आनी कितें एक्झॅक्टली ते मिटींगेक ह्यो ज्यो 2 मिटींगी आसात त्या मिटींगांनी कितें ठरलें कितें जावपाचें आसा हें तेंच्याच कडल्यान बरे पैकी कळटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून. धोकादायक कोयर निर्माण करपी कंपनीन त्या कोयराचो विलो लावपा खातीर फोंडे एन्व्होकॅराच्या पिर्सुल्ल्या वाठारांत आशिल्ल्या प्लांटा वांगडा करार करचो असो आदेश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान संबंदीत कंपन्यांक दिला. कोयर गोंया भायर धाडपाक मेळचो ना. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ हांचेर कडक नदर दवरून आसतले. तशेंच कोयर बेकायदेशीर रितीन डंप केल्यार खर कारवाय जातली अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें. Then it is a responsibility of the pollution control
board. It is the responsibility of our Director of the Science and Technology and Waste Management Corporation. गोंयांतल्या एकूय हॅजार्डस वेस्ट तयार करपी कंपनीत तांचो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा 100% फोंडा एनवोकॅर हेका धाडून दिवपाक जाय किंवा ते वचून कलेक्ट करतले. ताज्या खातीर कोणीच ह्यान फुडें ना आमी भायल्या कंपनी कडेन एग्रीमेंट केला आमी आमचो ट्रीट करता ना शक्य जावचें. खातीर 100% पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्यान फुडें पर्सनली मॉनिटर करतले आनी तांच्यांनी आपलो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो हांगासरूच दिवचो पडटलो. हांव बरेचशे फावटी पळयता म्हणजे आपल्याक कॉस्ट पडटा म्हणून खंय तरी रिक्षाकाराक हाडप आनी तो हॅजार्डस वेस्ट दिवप तूं पळयतो म्हणून वचून आनी तेंच्यांनी हाडून तो गांवांत खंय तरी आमच्या नाल्यांनी उडोवप खंय तरी दोंगरांनी उडोवप खंय तरी गांवांत वेस्ट उडोवप जेणे करून गोंयचो एनवायरमेंट पिड्ड्यार जातलो. जेन्ना आमी आपूण कंपनी गोंयांत एस्टाब्लीश करता तेन्ना तांणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवची पडटली. थोडेशें कॉस्टली जाल्यार जाता बट तो हॅजार्डस वेस्ट जो आसा हो तेणी स्ट्रिक्टली म्हणजे सायंटिफीक मेथडीत फोंडा एनवोकॅर हाडूनच तांच्यांनी दिवचो पडटलो. अदरवायज दे आर रेडी टू कलेक्ट फ्रॉम युअर कंपनी म्हणून तांकां कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा. आनी ताकाच लागून तांच्यांनी जी फॅसिलिटीज तयार केल्या म्हणजे इट इज एन बाय लँडफील आसतले किंवा तांच्यांनी जे इन्सिनेटर मेथडीत ते वेवस्थीत रित्या ट्रीट करतले. म्हापसा गणेशपुरी हाऊसिंग बोर्डा लागसार बेकायदेशीर रितीन बांदकाम कोयर उडोवपी एकल्याक रंगे हात धरलो. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यान पयलीं ताका कोयर उडयतना धरिल्ल्याचें कळटा. बेकायदेशीर कोयर उडोवप्यांचेर नगरपालिका तशेंच थळाव्या पंचायतीन दुर्लक्ष केलां. ताका लागून हो वाठार गार्बेज डंपिंग स्पॉट जाल्ल्याचो थळाव्यांनी आरोप केला. तशेंच ह्या रस्त्यान गाडी घेवन वचपी लोकूय कोयराच्यो पिशव्यो उडोवपाक लागल्यात. देखून संबंदीत अधिकाऱ्यांनी हे विशीं कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. कलेक्टराचे काम न्हू हे. अरे म्हाका एक सांग, तुझे सांग. गाडी येता लॅब्रीज व्हरपा खातीर. कोण व्हरना आमचे वेट बाबा, झाडां बी आसा सगळे आसा कोण म्हाका एक सांग, त्या घराकडे आता दुसऱ्यान उडयल्यावर चलता? घराकडे हांव कोणाच्या घराकडे उडयना. हय? हांव माती उडयता. हांव मानता ही उडोवपाक जागो ना पण खंय उडयतले ते म्हाका तुका सोल्युशन तू मानताय तरी तू उडयताय? म्हाका सांग आता खंय फुल म्हापसा तूंय भोंवता तूंय पळयता. हय. म्हापशान आता लोकांक कचरो उडोवपाक खंय जागो आसा म्हाका सांग. अरे जागो ना म्हणून तू आता हांगासर उडोवप भायर उडोवप रस्त्यावर? ते म्हाका सांग न्ही तू. कोण तो? अरे गार्बेज कलेक्टर कोण येता ते अरे काउन्सिलर कोण तुझो? तू रावताय गणेशपुरी कितली वर्सां जाली? गणेशपुरी ग्राउंडाकडे कितली वर्सां रावताय? बोनूच झालं म्हापशा. मग तुका तुझा काउन्सिलर खबर ना? खबर ना. All kinds of kachara is thrown here. I've even caught people tipping like all kinds of household waste, building waste, broken glass. It breaks my heart, you know, because all the animals are rummaging here for food now. The tip is closed, as you know, the Ganeshpuri tip. I I found a shoebox full of alive puffins. Can you believe it? Only one I was managed to save. People throw all kinds of animals, old dogs, cancer dogs, blind dogs. सध्या हाऊसिंग बोर्ड ह्या रस्त्याचेर थेट म्हापसा ते शिवोले रोड वयता मार्गा शिवोले वयता त्या रस्त्याचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे जेन्ना हांव ह्या रस्त्या वयल्यान शिवोले सायडीक वयतालें तेन्ना एक रिक्षा जी आसा त्या रिक्षेचो जो ओनर आसा तो खंय तरी डॅब्रीज आसा पळय ते खुल्या हांगासर उडयता आलो. पळोवपाक गेल्यार हांगासरली जी जागा आसा ती पूर्ण सुनसान जागा. दोनी सायडीन रान दोंगर आसा आनी हांगासर स्ट्रीट लायटी ना. बऱ्योचश्यो हांगासर लोकांची येरादारी आसा आनी ही एकूच शॉर्टकट रस्तो आसा जो शिवोले म्हापशेच्यान शिवोले मार्ना सायडीक वयता आनी जो तो लोक येता तो गाडयेंतल्यान आपली गार्बेज जी आसा ती असो थेट ह्या रानान उडयता आनी फुडें चलता. त्याच प्रमाणे जो रिक्षेकार हांगासर आशिल्लो तेणी आयज जे डॅब्रीज आसा आपल्या घरांतली ती हांगासर खुल्या उडयतना आमकां तो दिसता येयलो. जेन्ना हांवें स्वता ताका विचारलें तेन्ना तेणी रीतसर अशी उत्तरां दिवपाक अशी उडवा उडवीची जी उत्तरां आसा ती तो दिवपाक लागलो आनी सांगपाक लागलो आपूण जर हांगा उडोवचो ना जाल्यार खंय उडयतलो. म्युनिसिपालिटी जी आसा ह्यो डॅब्रीज जे आसा ते घेयना. कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती लागता आसगांव पंचायत तेन्ना तेंच्यांनी हांगासर पर्सनली येवन दखल घेवपाची गरज आसा. टीव्ही खातीर रिपोर्टर्स स्नेहा असोटीकर. कोलवा मुंगूल वाठारातल्या मारबडे प्रकरणात मडगावच्या प्रथम सत्र न्यायालयान 8 दुबावितांक 5 दिसांची पुलीस बंदखण फरमायल्या. 2 वर्सां पोरण्या दुस्मानकायेचो बदलो घेवपा खातीर हो हल्लो जाल्ल्याचें कळटा. हल्लेखोरांनी कोयतो दाणो आनी तरसादीन 3 तरणाट्यांचेर खुनशी हल्लो केल्लो.
काल फातोडेचेर मुंगोल हांगा 2 युवकांचेर काही अज्ञातांनी प्राणघातक हल्लो केल्लो, थंय गोळीबारी जाल्लो. ताजे नंतर काल उसरा राती फातोर्डा पुलिसांनी 3 जाणां अटक केल्ली. हातूंत विल्सन कारवालो, रसूल शेख, शाहरुख शेख ह्या 3 जाणांचो आस्पाव आशिल्लो. आनी आज फातोर्डा पुलिसांनी आनी 5 जाणांक अटक केली. तांची नांवां आसात मोहम्मद अली, वासू कुमार, सूरज माजी, प्रोग्राम कोरगांवकर आनी मलीक शेख. आतां मेरेन फातोर्डा पुलिसांनी ह्या हातूंत भितर टोटल 8 जाणांक अरेस्ट केल्ली आसा आनी काही जाण अजून अरेस्ट जावपाचे आसात. ते सद्याक एब्सकॉंडिंग आसात. आनीक आज तांकां मडगांव जेएमएफसी मुखार प्रोड्यूस केल्ले आनी मडगांव जेएमएफसीन तांकां 5 दिसांची पुलीस कस्टडी ऑर्डर केल्ली आसा. फुडली जी हाजी सुनावणी आसा ती सोमाराक जातली. म्हणटकीर टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव गोगोई. बांदोडेच्या बूथ नंबर 23तले सगळे 119 मतदार सनातन आश्रमाचे साधक आसात. हातूंत बोगस मतदार एकूय ना. काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान लोकांची दिशाभूल करची न्हय. तशेंच हातूंत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचो कांयच हात ना अशें स्पश्टीकरण बांदोडा पंचायतीचे सरपंच रामचंद्र नायकान दिलें. मजगतीं शहापूर आनी फर्मागुडी जीईसी कॉलेज कॅम्पसांत कितलेशेच प्राध्यापक भायल्या राज्यांतले आशिल्ले. ते निवृत्त जावन गेले, मात ताचें मतदान अजून थंयच आसा. ताचेर कित्याक कारवाय जावं ना असोय प्रस्न ताणें उपरासलो. आमचो बांदोडा पंचायतीन येता थंय आमी 4 बिल्डिंगी पंचायतीन 4 बिल्डिंग रजिस्टर केलेले आसता. ते वापरतात म्हणजे जे रामनाथी थंय 24/B, 24/B1, B2, B3 अशे 3 बिल्डिंगी आसा. तितून त्यांचे लोक आसात ते त्यांचे साधक ते थंय रावतात. आतां 2005 ते 2025 20 वर्साचे हे कालावधीन थंय खुबशे लोक त्यांचे साधक म्हणून रावलेले आसात. तांकां खंय रायट आसा ते खंयचे तरी एक महाराष्ट्रीयन आसूं शकता, कोण कर्नाटकी, कोण UP, बिहार कोणूय आसूं शकता. पण तेणें इतले वर्सां आपलो अधिकार थंय घेवचो न्हू वोटिंगाचो. तेणें आपलो वोटिंगाचो रायट्स घेतला थंय आनी त्यो बीन NOC तेंची घेवन हितून हेंचे हें अत्यंत वायट. हांव सांगता अमित पाटकराक तुमकां सोदपाची कोणाकूच गरज ना. हांव सांगता 24/B हो सनातन आश्रम म्हणून तुमी खंयच सोदपाची गरज ना. जाय जाल्यार हांव तुका हांगा कितें डिटेल विचारना सांगता. असले नाका असले भाश्य करपाची गरज ना. आनी त्यो बीन आमच्या आमदाराचेर उलोवपाक तुका कसलोच अधिकार ना. कारण तुमचे सारके भिकावो आमी न्हू. कारण तुजे मायनींग तुजें कितें आशिल्लें, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर कितें आशिल्लो त्या टायमार तुजी कितें गोश्टी जाल्ल्यो तुजी कितें त्यो आमकांय खबर आसा. तूं आयज लोकांक आपूण बरो म्हणून सांगूंक सोदता तूं तें सोड. एक गोश्ट करची, शहापूर सारकेले कितले भायले लोक येवन रावले. ओरिजिनल ते मुल्ला लोक आसा थंयच उरले. कितले भायर तेजेर कित्याक एक्शन घेयना. फर्मागुडी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज थंय नाही आतां थंय रिटायर्ड जावन ते कोण प्रोफेसर आसले ते भायले स्टेटीचे आशिल्ले. ते गेले तेजी कोण बाकीचे थंय कामाक कोण आशिल्ली ती बाकीची स्टेटीची आशिल्ली ती कामाक ती गेली. अजूनच 100-150 वोटींग थंय तशें आसा. कोण डेथ जाल्यार कितें जालें तेजेर कांय डिलिशन ना. तेजेर उलया. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.